दिवचल पालिका वाठारांतल्या हावसिंग बोर्ड वसणुकेंतले चिल्ड्रन पार्क म्हळ्यार भुरग्यां खातीर वरदान थारला। हे पार्क दिसान दीस भुरग्यांक आकर्षित करता। ह्या पार्कांत सदांच भुरग्यांची गर्दी दिसून येता। खासदार निधींतल्यान बांदिल्ले हे चिल्ड्रन पार्क फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याच्यान उक्ते जाला। ह्या चिल्ड्रन पार्कांत चडश्यो सुविधा उपलब्ध आसात। खेळाची साधनांय भुरग्यांक आकर्षित करतात। शाळांक सुट्टी पडल्या देखून सध्या ह्या चिल्ड्रन पार्कांत दर दिसा माणकुल्या भुरग्यांचो किलबिल जाणवता। रातचे सादारण 8 वरां मेरेन ह्या पार्कांत भुरग्यांचो गडबड आनी धांवपळ चालूच आसता। भुरग्यां वांगडा तांचे पालकूय पार्कांत येतात। पळोवयात चिल्ड्रन पार्कांत भुरग्यांची मजा। आता हे गार्डन जाला ते आमकां एक्चुअली फायदोच जाला, कित्याक भुरगीं आमची पयलीं मोबायल घेवन बसतालीं, टीव्ही घेवन बसतालीं। आतां मातशी फिजिकल एक्टिविटीज तेंची हांगा येता म्हणून फिजिकल एक्टिविटीज जाल्या, जाल्यार ती दीसभर घरात कडेन आतां मातशें पावणे 6 जालीं म्हणटकीर मम्मा गार्डनान वचूंक जाय, गार्डनान वचूंक जाय, ते सुरू करतात की सोमती हांगा येता। आनी डायरेक्ट 8 जाता जेन्ना लायटी बंद जाता तेन्ना आमची भुरगीं घरा वयता। सो 2 वरां ती तेंची ती फिजिकल एक्टिविटी जाल्ली आसा, तांकां भुकूय लागता, ती जेवताय बरी आनी न्हिदताय बीन टायमार। सो एक्चुअली आतां सुटयेच्या दिसांनी तांकां तें बरें पडलेलें आसा गार्डन। सो आय एम व्हेरी हॅप्पी की डिचोले येदें व्हडलें गार्डन जाल्लें आसा फॉर ऑल द पीपल अरावंड।